नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पोन्ने गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आज फेस्त. फातोडेर पावणे 4 पयले मीस. उपरांत दीसभर इंग्लीश आनी वेगवेगळ्या भाशांनी मिसां. फेस्ताक गोंया बरोबरच देश विदेशांतलो लाखांनी लोक येता. अंदू फेस्ताक खर सेक्युरिटी. लोकांक ID कार्ड सक्ती. तुम्ही कुठून आलात? तुम्ही आता कसे खास तुम्ही आमची जी फेस्ट आहे त्यासाठी चालत आलात का गाडीने आलाय? चालत दरवर्षी चालत. ओके. अशी किती वर्ष तुम्ही आता येतात? 15 वर्ष झाली माझी. ओके. 15 वर्ष चालू आहे. ओके. सो तुम्ही पण तसेच येतात? ओके. दरवर्षी आम्ही येतो. आम्ही काय श्रद्धा काय आहे अशी तुम्हाला याची इच्छा होते? आमच्या देवाला आमचे एक हे आहे, म्हणजे आत्मविश्वास आहे. आणि आम्ही जे काही मागणी असतात आमची काही अडचणी असतात देवासमोर असे सगळी तरी आम्हाला सफल होतात. तर तुम्ही आता कॅन्डल घेऊन कुठे चर्चमध्ये चाललात? संत फ्रान्सिस देवाच्या हे कुडीजवळ जाऊन तिथं कॅन्डल लाईटचं आमची प्रार्थना होती. मिझोराम विधानसभा वेंचणुकेचे मतमोजणेक आज सकाळसावन सुरू जाला. मतमोजणेच्या सुरवातेकूच झोराम पीपल्स मूव्हमेंट पक्षान 26 सुवातींचेर लीड घेतला. मिझो नॅशनल फ्रंटाची 9 सुवातींचेर लीड. BJP 3, काँग्रेस 1 सुवातींचेर आसा. गोंया भायली एक व्यक्ती येवन दिवचलेत छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची विटंबना करपाचो यत्न केलो म्हूण थळावे मिडिया मुखार. थळाव्यांनी पुलिसेंत कागाळ केल्या उपरांत ताका पुलिसांनी अटक केली. परतो सोडल्या उपरांत दिवचले भोंवता म्हूण थळावे पिकार. मेंटली तो सारको नासूये म्हूण खंय पुलिसांक दुबाव. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करपाक येयला काय? कारण आमकां पुलिशेक आमी जेन्ना संपर्क केलो जाल्यार पुलिशेन आमकां सांगलें की ताका आमी डिपोर्ट केला. नांव जर विचारलें तर पुलिशे यंत्रणेन आमकां तेजें प्रॉपर नांव दिवंक असफल जालें अशें आमकां दिसता. कित्याक आमकां प्रॉपर तेजें नांव दिलें ना. आमकां तेंच्यांनी सांगलें की तो मेंटली रिटायर्ड आहा म्हणून. मेंटली रिटायर्ड आमकां कळ्ळें पण आमी रिटर्न येयले. पूण आतां परत 3 सुमार परत तो बिचोरेन भोंवता अशें आमच्या नागरिकान ताका पळयलो. आनी आमच्या बिचोलच्या विश्रामाक तेणी एक चॉकलेट दिली आनी तो विशय मध्ये सोंपय रे अशें म्हटलें. पूण तो ज्या तरेन भोंवता तें आमकां आमची भुरगीं आसा हांगा भुरगीं भोंवता आमकां असो भंय दिसपाक लागलो. आनी आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्याची विटंबना जावची न्हू. फुडें कसलो म्हापसा इश्यू जाला कळंगूट इश्यू जाला तसो इश्यू जावचो न्हू म्हणून हांव पुलीस यंत्रणे कडेन एक विनंती करता की जाता तितले बेगीन ताका अटक करची. आनी ताका हांगा तरी 2-3 चोडवां भुरग्यांक तेणी धुकलून घातली आनी तेणी कितें केलें थंय हांगासर येवन बसलो आनी हेणी आमच्या लायट दिली. हेणी ताका वयर चडटना पळयलो आनी मांद्रेकार आमचो आसा न्हू तेणी ताका सकयल हाडलो. सकयल देंवोंक सांगलो तो देंवलो. हांवेनूय पळयलो ताका वयर चडलेलो आनी सकयल झेंड्याक तेणी हात घातलेलो. कोण कोण म्हणटा की झेंडो काडूंक पळयतालो. देंवली जालो हो तेज्या गाडयेर बसलो आनी ताका म्हणपाक लागलो आपल्याक कसो व्हर खंय तरी व्हर म्हणपाक. तितक्यान आनी थंय तो बोवाळ घालपाक लागलो. मागीर हांव थंय आसलो जाल्यार आनी एकटो भुरगो आसलो म्हाज्या वांगडा. आमी दोगूय जाण थंय येयले आनी ताका धांवडपाचो प्रयत्न केलो. अरावंड 2 जाल्यार हो मनीस थंय पायलट जे आसा आमचो स्टँड त्या पायलट स्टँडार येयला आनी तेंच्या कडेन मस्ती कसो करूंक लागलो. हांव थंय उबो रावन पळयता अरे होच मनीस म्हटलें आनी पोलीस सांगता की ऑलरेडी आमी हेका धाडला म्हणून. सो वॉट इज द इश्यू?
राज्यांच्या वेंचणुकांनी मोदी मॅजिक. राजस्थान, छत्तीसगडात काँग्रेसीक सरकारांतल्यान देंवयली. मध्य प्रदेशात 2/3 बहुमत घेवन बीजेपी सत्तेर. केसीआराच्या BRSक देंवन तेलंगणात रेवंत रेड्डीची काँग्रेस सत्तेर. बरोबर बीजेपीची बुन्याद घट्ट. 8 आमदार जाले. मतां दुप्पट वाडली. बीजेपी म्हणटा 2024त मोदीचे गॅरंटीचे शिनाल. 4 राज्यांच्या वेंचणुकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मॅजिक चल्ले. राजस्थान, छत्तीसगडात काँग्रेसीक देंवयली. काँग्रेसीक राजस्थानातले मतभेद बादले. मध्य प्रदेशात बीजेपीक जंबो यश. तेलंगणात केसीआराची सत्ता सोपून काँग्रेस आयली. भाजपाची लोकसभेक पुराय तयारी जाल्या म्हूण स्पष्ट. फाल्यां मिझोरामची मतमेजणी. मध्य प्रदेशात भाजपाक स्पष्ट बहुमत. भाजप 163, काँग्रेस 66 जागांचेर जैतिवंत. राजस्थानात भाजपाक 115 सीट, काँग्रेस 66 सीटार. तेलंगणात काँग्रेस 64 जागांचेर जिखली. 40 जागांचेर BRS. भाजपाक 8 जागा मेळ्ळी. छत्तीसगड भाजपाच्या हातात. 56 जागांचेर जैत. काँग्रेसी 34 जागा मेळ्ळ्या. जनता जनार्दनाक वंदन. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानातले निकालान भारतीयांक बरें शासन आनी उदरगत जाय म्हूण दिसून आयले, जे बीजेपी दिवंक शकता. प्रधानमंत्री मोदी उलयला. लोकांनी दिल्लो कौल आमी मानून घेता. अस्तित्वा खातीरची आमची लढाई चालूच आसतली. तेलंगणाच्या लोकांचे उपकारी. तांकां दिल्ली आश्वासनां पूर्ण करतले म्हूण राहुल गांधी उलयला. लोकशाहीचो आदर करा. फॅक्ट मानून घेयात, कामाक लागात. तेलंगण जिखिल्ल्या काँग्रेसीक परबी. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडात जिखिल्ल्यांकूय परबी म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष युरी आलेमांचो ट्वीट. फाल्यां मिझोरामाची मतमेजणी जातली. पुराय देशाची नदर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मध्य प्रदेशात बीजेपीक मोठे जैत. गुजराता भशेन 2/3 बहुमत घेवन मोदी, शिवराज आनी सिंधियाचे ट्रिपल इंजिनाचे नेटार बीजेपी सत्तेर. 230तले 165 सीट काडून शिवराज सिंधियाची बीजेपी परत सत्तेर. शिवराज म्हणटा मोदी बरोबर लाडली लक्ष्मी बहनांचो उपकारी. मध्य प्रदेशात बीजेपीन काँग्रेसीचो धुवर केलो. लोकसभा जिखतलो जाल्यार काँग्रेसीक मध्य प्रदेशात जिखपाची गरज आशिल्ली. मात बीजेपीन 1/3 सुवातेंचेर जैत जोडून काँग्रेसीची तयारी दाखोवन दिली. बीजेपीन 166 सुवातेंचेर जैत जोडले, जाल्यार काँग्रेसीक फक्त 63 सुवातेंचेर जैत जोडपाक जमले. शिवराज म्हणटा मोदी बरोबर लाडली लक्ष्मी बहनांचे उपकारी. बीजेपीची गरिबां खातीर येवजण, गरिबां खातीरचे काम, प्रधानमंत्री मोदीचेर लोकांचो विश्वास हे ताचे फळ. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजना है. आयुष्मान भारत 3,62,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है. 64 लाख परिवारों को सर पर छत दी है प्रधानमंत्री आवास में. और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों को कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता. आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ लोग देश के अंदर और 1,36 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राजस्थानात गेहलोताचे काँग्रेसीक बीजेपीन देंवयली. पक्षातल्या राजे महाराजेंक कडेक दवरून मोदी कार्डाचेर वेंचणूक लडोवपाचे बीजेपीचे तंत्र यशस्वी. गेहलोत पायलटाचे गैररूय काँग्रेसीक बादले. 200 सीटांतले 115 सीट बीजेपीक काडले. सरकार करूंक स्पष्ट बहुमत. आता दावेदारांतलो मुख्यमंत्री थारावंक हालचाली. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान का चुनाव लड़ा. राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन दिया. कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया. हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जनसैलाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। रेवंत रेड्डीचे खुस्तार काँग्रेसीन तेलंगण जिंकले। केसीआराची लोकल पार्टी बीआरएसाक धपको दिवन सत्ता काबीज। केसीआराची काँग्रेसीक परबी काँग्रेसीन 119तले 64 मतदारसंघ जिंकले। बीआरएसान 40 सुवातो राखल्यो। बीजेपी 1 आमदारावेल्यान वोट पर्सेंटेज दुप्पट करून 8 आमदारांचेर पावली। ओवेसीच्या पक्षान 7 मतदारसंघ राखले। रेवनाथ रेड्डीच्या खुस्तार काँग्रेसीन तेलंगणा जिंकली। काँग्रेसीन केसीआराची लोकल पार्टी बीआरएसाक धपको दिवन थंय सत्ताक काबीज केली। केसीआरान काँग्रेसीक परबी दिली। काँग्रेसीन 119तले 64 मतदारसंघ जिंकले। बीआरएसान 40 सुवातो राखल्यो। बीजेपीन 8 सुवातींचेर जैत जोडले। ओवैसीसे ఏఐఎంఐఎం 7 मतदारसंघांनी अस्तित्व दाखयले। భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మానవ హక్కులను కాపాడడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుంటుంది అని మానవ హక్కులను పునరుద్ధరించి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలియజెప్పి ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। छत्तीसगडात बघेलाचे काँग्रेसीक बीजेपीचो धपको। बरोबर एक्झिट पोलांकूय फटको। 90तले 55 सीट काढून बीजेपी स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत। थंय वेंचणुकेक पक्षाचो चेहरो ना। मोदीचे गॅरंटी कार्ड चल्ले। बघेलाक ॲप बांदले। काँग्रेसीचे कास्ट सेन्ससाचे कार्ड शेळले। काँग्रेस अर्ध्यार। छत्तीसगड परत बीजेपीच्या पदरात। छत्तीसगडात काँग्रेसीक ओडून बीजेपीचे सरकार सत्ता बदलपाचो ट्रेंड ह्या वेंचणुकेतूय चालू उरलो। बीजेपीक 56 जाल्यार काँग्रेसीक 34 सीटां मेळ्ळी। छत्तीसगडाचे बाबतीत एक्झिट पोलाचे दावे फेल। बीजेपीक लोकल चेहरो नाशिल्लो थंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ल्हार चल्ली। बघेलाक ॲपाचो वाद बादलो। काँग्रेसीन कास्ट सेन्ससाच्या नांवान केल्लो प्रचारूय शेळयलो। काँग्रेसीचे अर्धे सीट पडले। काँग्रेस फुडारी उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव फक्त 122 मतांनी हरलो। छत्तीसगडाचे मुख्यमंत्री पदा खातीर विजय बघेल फ्रंट रनर म्हणून चर्चा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सनातन धर्माआड अजेंडा आशिल्ल्या इंडी अलायन्साक लोकांनी हरयले। निकाल पळयल्यार लोक मोदी सरकारा बरोबर। अबकी बार 400 पार आमी गोंयचे दोनूय लोकसभा जिखतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। 3 राज्यांनी मेळिल्ले जैत हे कार्यकर्त्यांचे। भारत बेगीनूच अर्थीक महासत्ता जातलो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के साथ ह्याच धर्तीचेर मोदीजीच गॅरंटी ही सगळ्यांनी एक्सेप्ट केली आणि आमकां मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड हांगासर बहुमताचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आयले। रिपोर्ट कार्ड हे सगळे सत्तेत असलेले सरकार खूप कमी प्रमाणात दिता, पण आमी थंयसर रिपोर्ट कार्ड आमी केल्ल्या कामाचो तो सबमीट केल्लो। त्या रिपोर्ट स्कॅम, कोल स्कॅम, खंयचो स्कॅम नाशिल्लो तो नाशिल्लो। सगळ्या पद्दतीचे स्कॅम म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार काँग्रेस आसा त्या त्या जाग्यार स्कॅम आसा। आमी पळयता की इंडी अलायन्स जाल्या उपरांत
पयलेच फावटी हें सगळ्यात व्हडलें इलेक्शन्स आसलें. इंडी अलायन्स देशाच्या जनतेन झिटकारलेलें आसा. इंडी अलायन्सचे सगळे पार्टनर्स हे जे सनातन विरोधी उलयताले तांकां दाखोवन दिला की 2024च्या निवडणूक परत एकदा मोदीजी, परत एकदा भारतीय जनता पार्टी, परत एकदा NDA हे प्रूव जाता. निश्चित रित्या येता त्या 2024 म्हणजे आमी जशें म्हणटा की 400 पार. मोदीजीची गॅरंटी हीच गॅरंटी आसा, बाकी कोणाची गॅरंटी ही गॅरंटी ना. गोंयांतले दोनूय सीट हांव परत एकदा रिपीट करता की भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. त्या राज्याच्या कार्यकर्त्याच्या परिश्रमाचेर त्या राज्याच्या नेतृत्वाच्या प्रयत्नामुळे आणि खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी आणि तांची टीम आणि जे कितें प्रयत्न केले लोकांक ह्या सगळ्या बाबतींत जे समजून सांगले आणि तातूंतच आजचो जो दीस विजयाचो दीस आसा अनुभवता हो तांच्या सगळ्या नेतृत्वामुळे आसा. आणि येणाऱ्या 2047 भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुरी जातली. त्या हाचेर भारत ही जगातली नंबर 1 इकॉनॉमी जातली. ISLात 1-0 गोल करून FC गोवान केरला ब्लास्टा आड जैत सोडले. आयतारा फातोड्डा मॅच जाली. गोंयकार प्लेयर रोलिन बॉर्जेसान 46 मिनटांचेर पयलो गोल मारलो. उपरांत शेवटाक मेरेन केरला ब्लास्टरांक गोल मारप शक्य जालें ना आनी FC गोवाक जैत. FC गोवा सद्याक 19 पॉयंट जोडून ISLात पयले सुवातेर आसा. 12 तारखेर FC गोवा आड मुंबई सिटी मॅच. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.